नमस्कार. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र घडोवन हाडटा भोवमानेस्त कवी प्रकाश पाडगांवकार हांच्या 75व्या जयंती निमतान मानेस्त कवीचें कविता वाचन ब्रह्मांड यात्रा. ह्या कार्यावळीक सगळ्या मानेस्त कवी कवयत्रीक माये मोगाचो येवकार दिवन तांचे लागीं मागता की तांणी वेदीचेर येवन बसका घेवची. सुरवेक भोवमानेस्त प्रकाश नायक, भोवमानेस्त माया खरंगटे, दोतोर पूर्णानंद च्यारी, भोवमानेस्त शकुंतला भरणे, भोवमानेस्त शशिकांत पुनाजी, भोवमानेस्त नयना आडारकार हांच्या लागीं नमळायचें मागणें की तांणी वेदीचेर येवन बसका घेवची. आमचे बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्राच्यो उपाध्यक्ष श्रीमती अनघा कामत हांणी मानेस्तांक फूल आनी यादिस्तीक भेटोवचें. भोवमानेस्त माया खरंगटे हांणी फूल आनी यादिस्तीक स्विकारचें. देव बरें करूं मायाबाय. दोतोर पूर्णानंद च्यारी हांणी फूल आनी यादिस्तीक स्विकारचें. भोवमानेस्त शकुंतला भरणे हांणी फूल आनी यादिस्तीक स्विकारचें. हांव मागतां नयना आडारकर हांकांय बी फूल आनी यादिस्तीक स्विकारचें. भोवमानेस्त शशिकांत पुनाजी हांणी फूल आनी यादिस्तीक स्विकारचें. मानेस्त कवी जाणी वेदीर बसका घेवंक ना तांच्यो कविता थोड्याच वेळान आमी सादर करतले. तातूंत आसपाव आसा भोवमानेस्त गौरीश वेर्णेकार, भोवमानेस्त अंजू साखरदंडे, भोवमानेस्त रमेश खाडी, भोवमानेस्त पृथ्वी नायक आनी भोवमानेस्त मानसी धावस्कार. सगळ्यांक देव बरें करूं. उजवाडाचें पावलं म्हजें, उजवाडाचें पावलं म्हजें काळखा सपनां चडटलें. येव तुफान जावं मोड, येव तुफान जावं मोड सहजकायेन परतितलें. असो आशावाद घेवन प्रकाश बाब पाडगांवकारान कोंकणी कवितेच्या विश्वान पावल घालें आनी जिवीतभर कवितेची साधना केली. तांणी अशे 12 गडगंज कविता संग्रह दिले. ते म्हळ्यार उजवाडाची पावलां, वास्कोयन, हांव मनीस अश्वत्थामो, कविता कांय रेल्वेच्यो, मन हारशाच्यो, पावस पाणयाच्यो, सर्ग घडोवंक धर्तरेचो, व्हांवती न्हंय काळाची, ब्रह्मांड योगी चिरंतनाचो, पुनरार्थोपनिषद, दाणेदी धर्तरी, सम्राट अशोक, तशेंच बालकविता संग्रह देवाचें चान्ने आनी धया बुडकुलो. हातूंतल्योच कांय वेंचीक कविता आमचे मानेस्त कवी तुमच्या मुखार सादर करतले. चलात तर आजचे मानेस्त कवी वांगडा आनी प्रकाश बाबा बरोबर ब्रह्मांड यात्रा करुया. तर हांव सुरवेक आमंत्रीत करतां भोवमानेस्त प्रकाश नायक हांकां की तांणी आपली कविता सादर करची. प्रकाश पाडगांवकार हांकां दुसरो प्रकाश आर्गां ओंपता तांच्याच कवितेच्या माध्यमांतल्यान म्हाका 5 मिनटां दिल्यात. 5 मिनटांत जितल्यो तांच्यो कविता वाचूंक जाता तितल्यो हांव वाचतां, सादर करतां. कविता आसा शासनाच्या काळवडाक. वडा, तुवें अनंत वर्सां झेल्ले साबार पावसाळे. वडा, तुवें अनंत वर्सां झेल्ले साबार पावसाळे, पुनवेराती पळयल्यो, भोगले वसंत सुवाळे. पुनवेराती पळयल्यो, भोगले वसंत सुवाळे. तरी आयज नेटान उबो पांय रोवन मातयेत. तरी आयज नेटान उबो पांय रोवन मातयेत. तुजे जिणे आसा गितां हालते खानये खानयेत. तुजे जिणे आसा गितां हालते खानये खानयेत. हांगासर कवी तुजे जिणे आसा गितां म्हणटात. तुजें जिणें आसा गितां अशेंय जावं येता. ताका 2 अर्थ म्हणपाचें आसा. तुजें जिणें आसा गितां
हालते खानयेत किंवा तुझे जिणे आसा गितां हालते खानयेत. भाग्य तुजी जीण वडा तुझे जिणे लागनात थाव. हांगा परत तो तुझे जिणे लागनात थाव म्हणटा, म्हणजे एलिट्रेशन येता दुसऱ्या तिसऱ्या स्टांजात. भाग्य तुजी जीण वडा तुझे जिणे लागनात थाव. मनशाची ती कसली जीण चार खिणांचेच फकत नाव. मनशाची ती कसली जीण चार खिणांचेच नाव. तुवें जाणट्यांक पळयलें, येतले पिळगेक पळयतलो. तुवें जाणट्याक पळयलें, येतले पिळगेक पळयतलो. तुजी शितळ सावळी दिवन खाला आलाशिरो दितलो. तुजी शितळ सावळी दिवन खाला आलाशिरो दितलो. तुज्या एका पानार हांव गीत बरोवन दवरतां. तुज्या एका पानार हांव गीत बरोवन दवरतां. येतले पिळगेक आयकुचें इतलेंच तुजे कडेन मागतां. येतले पिळगेक आयकुचें इतलेंच तुजे कडेन हांव मागतां. दुसरे आनीक 2 कविता ल्हानश्योच. कवितेचें नांव आसा वळख. अनादी काळा सावन उत्क्रांतीच्या चाकाचेर स्वार जाल्लो, वर्तमानाचेर तासा मारीत अनंत काळा मेरेन पाजळिल्लो हांव मनीस सनातन. म्हजी वळख सनातन. म्हाका पाचारात सनातन. म्हाका पाचारात सनातन. आनी तिसरी कविता नमन, निमणी कविता. नमन म्हजें महासंगणकी युगाक. नमन म्हजें महासंगणकी युगाक, जे पृथ्वीर सृजन निर्मणेचें जाळें विणून ब्रह्मांडाची दारां उगडीत परगट जाता. जे पृथ्वीर सृजन निर्मणेचें जाळें विणून ब्रह्मांडाची दारां उगडीत प्रगट जाता. उत्क्रांतीच्या वाटेवयल्यान दिव्यताये कडेन प्रवास करता. उत्क्रांतीच्या वाटेवयल्यान दिव्यताये कडेन प्रवास करता. देव बरें करूं. हांव आमंत्रीत करतां भौमानिस्त कवयित्री माया खरंगटे हांच्या लागीं की तांणी कविता सादर करची. प्रकाश बाबाक आर्गां ओपून हांव तांच्यो कविता सादर करतां. कविता काळ रेल्वेच्यो, मनहारशांच्यो आनी पावस पाणयाच्यो ह्या संग्रहांतल्यो. पयली एक ल्हानशी चारोळी. घर म्हजें हांव बसूंक सोदतां धडधड धांवपी रेल्वेच्या रुळार. घर म्हजें हांव बसूंक सोदतां धडधड धांवपी रेल्वेच्या रुळार. घर जाय थंय व्हरूंक मेळटलें. घर जाय थंय व्हरूंक मेळटलें. करीत जायते दिकेन दार. करीत जायते दिकेन दार. आनी आतां तांची आनी एक पावस पाणयाच्यो कविता ह्या हातूंतल्यो. भांगरा वताची श्रावणी धार डांबरी रस्त्यार. भांगरा वताची श्रावणी धार डांबरी रस्त्यार. गाजोलिनाचें खिणयाळें मोरपाक लिकले गायता. गाजोलिनाचें खिणयाळें मोरपाक लिकली गायता. भांगरा वताची श्रावणी धार घरां बिल्डिंगो. भांगरा वताची श्रावणी धार घरां बिल्डिंगो. झाडां पेडाचेर लटक्या वैभवाचो लेप खातडायता. झाडां पेडाचेर लटक्या वैभवाचो लेप खातडायता. भांगरा वताची श्रावणी धार. भांगरा वताची श्रावणी धार केंसांतल्या जायाच्या घमघमाटात घुसपून यादीचो सर्ग निर्मायता. केंसांतल्या जायाच्या घमघमाटात घुसपून यादीचो सर्ग निर्मिता. भांगरा वताची श्रावणी धार पुसून उडोवंक. भांगरा वताची श्रावणी धार पुसून उडोवंक काळी घोण कशें पावशी खूब हुबत हुबत येता. काळी घोण कशें पावशी खूब हुबत हुबत येता. देव बरें करूं. देव बरें करूं मायबाय. फुडल्या सुवातेर हांव आमंत्रीत करतां भौमानिस्त पूर्णानंदचारी हांच्या लागीं की तांणी तांची कविता सादर करची. कविता आनी सूर हाचो मेळ घालून प्रकाश बाबांक आर्गां ओंपता. कृष्ण ब्रह्म ही तांची कविता. फूल कसो जीव मुक्त सुखान लौकिक.
फूल कसो जीव मुक्त सुखान लौकिक. कृष्ण ब्रह्म आयज भीतर करता लिक लिक करता लिक लिक. फूल कसो जीव मुक्त सुखान लौकिक. प्राण दिवो ते जाळून प्राण दिवो ते जाळून उजवाड रांगोळी उजवाड रांगोळी. पाऊस पडून आशीर्वादा रुजवण जळीमळी रुजवण जळीमळी. फूल कसो जीव मुक्त सुखान लौकिक. हुबता बावटो लीनतेचो हुबता बावटो लीनतेचो ना कोणाक नसाय ना कोणाक नसाय. स्पर्श जावन ईश्वराचो मन वेंगायता उचाय मन वेंगायता उचाय. फूल कसो जीव मुक्त सुखान लौकिक. दिव्य ध्यासा वाटेवेली लढाय. दिव्य ध्यासा वाटेवेली लढाय गेली सोपून वाटेवेली लढाय गेली सोपून. एक एक दार एक एक दार एक एक दार सताड उगते घुमैत मंजुळ धून घुमैत मंजुळ धून. फूल कसो जीव मुक्त सुखान लौकिक. कृष्ण ब्रह्म आयज भीतर करता लिक लिक. कृष्ण ब्रह्म आयज भीतर करता लिक लिक. साकारून सर्ग कृतार्थ साकारून सर्ग कृतार्थ. येतले नवे पीक येतले नवे पीक. फूल कसो जीव मुक्त सुखान लौकिक. कृष्ण ब्रह्म आयज भीतर करता लिक लिक करता लिक लिक करता लिक लिक. फूल कसो जीव मुक्त सुखान लौकिक. नमस्कार.
भोवमानेस्त शकुंतला भरणे हांच्या लागीं की ताणी आपली कविता सादर करची. नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्रार जॉयन जावच्या पयलीं प्रकाश बाबान म्हाका उजवाडाची पावलां हे कविता संग्रह धाडिल्लो. तो आज म्हाका भायर दिश्टी पडलो. ताज्यो आज खूब तेंप जाल्ले कारणान पत्रावळी कश्यो जाल्या, पूण तातूंतले एकानी एक कविता गावपाच्यो आसात आनी तातूंतलीच एक कविता म्हाका आतांच मेळ्ळ्या. ती चाल सुंदर आसा. चवथ जावन पावस सोंपून दिवाळीचो तेंप येता. प्रकाश बाबाच्या कवितांनी चड करून बदलत्या सैमाची जी कळा आसा आनी दर्यो, उदक, ल्हारां, झाडां, पेडां हांचे भितर जो बदल जाता, पानां भितर, फुलां भितर, तो बदल प्रकाश बाब खूब वेगळ्या पद्दतीन अनुभवतात. हें तांच्या काव्यांनी म्हाका खूब फावटी भावता. एक सुंदर कविता, त्या कवितेचें नांवूच आश्वीन. पावस सोंपतकच सैमाची कळा. पानां फुलांचेर बोथ हळदुवें, पानां फुलांचेर बोथ हळदुवें, रुजून आयलां सपन पांचवें, रुजून आयलां सपन पांचवें, पानां फुलांचेर बोथ हळदुवें, निळ्या मळबार सूर सवण्याचे, निळ्या मळबार सूर सवण्याचे, दर्यार पडटा पावस रंगाचे, दर्यार पडटा पावस रंगाचे, ल्हारां ल्हारांतल्यान कवन जिवें, ल्हारां ल्हारांतल्यान कवन जिवें, पानां फुलांचेर बोथ हळदुवें, शेतांत धोलती दुदाळ कणसां, शेतांत धोलती दुदाळ कणसां, तणाक फुल्ल्यो गायो पाडकां, रानाक सुटले परमळ म्होंवे, रानाक सुटले परमळ म्होंवे, पानां फुलांचेर बोथ हळदुवें, पावस सोंपून आयलो आश्वीन, पावस सोंपून आयलो आश्वीन, जावंक लागले रंगयाळे खीण, जावंक लागले रंगयाळे खीण, नदरे पलतडी पेटले दिवे, नदरे पलतडी पेटले दिवे, पानां फुलांचेर बोथ हळदुवें, पानां फुलांचेर बोथ हळदुवें, रुजून आयलां सपन पांचवें, रुजून आयलां सपन पांचवें, पानां फुलांचेर बोथ हळदुवें. फुडल्या सुवातेर हांव आमंत्रीत करतां भोवमानेस्त शशिकांत पुनाजी हांच्या लागीं की ताणी आपली कविता सादर करची. प्रकाश बाळगांवकर हो कवी ब्रह्मांड विश्व अशें करता करता तो इतली सुंदर कविता भुरग्यां खातीर बरयता. ताचे वेळार खूब वेगळेपण तांच्या कवितेन दिसता. निमाणें पुस्तक जें आयलां धया बुडकुलो चंद्राचो तातूंतलीच ही कविता. कारण सगळेच जाण कविता ज्यो विश्व हें तकलेक टेन्शन दिवपा सारक्यो आसतल्यो, पूण प्रकाशान भुरग्यां कडेन आयज
आजो म्हणून वेगळ्या तरेन पळयला. बुकलो, माजर आनी दादा. पर्वरीचो बुकलो आमोण्याचे माजर दोगांय झगडटात जाय म्हणटात गाजर. पर्वरीचो बुकलो आमोण्याचे माजर दोगांय झगडटा जाय म्हणटा गाजर. थंयसर आयलो पिलारचो दादा हातान वावडीत भिमाची गदा. दादाक पळोवन दोगांय तटासली नाका म्हणटात गाजर. पोटली करून बसली. पर्वरीचो बुकलो आमोण्याचे माजर दोगांय झगडटा जाय म्हणटा गाजर. दादाची गदा लागली खुदूंक मदींच उमकळत लागली नाचूंक. हय, ही एक कविता. तशीच प्रकाश एक कविता आसा, एक सुंदर कविता. ज्या कवितेन ती बालकविता म्हणून आयल्या, पूण तातूंत आयच्या अपवित्र युती आनी कोणा कडेन इश्टागत करची आनी कोणा कडेन करची न्ही अशा तरेची भुरग्यांक सांगता इश्टागत बेब्याची आनी हुंदराची. एक आसलो भिजूड हुनीर आनी एक धानळी बेबो. हुनीर रावतालो गुडूब्ब बिळान, बेबो खोल तळ्यान. अचर्यान एक दीस ते एकवटले. रोखडेच एकामेकाचे इश्ट जाले. बसून दोगूय तळ्या देगेर चेकटां बरीं घोस्तान मारताले. मातशें थंय खाटखूट जाल्यार दोगूय सट्ट करून सादूर जाताले. हुनीर पळटालो काळख्या बिळान. बेबो रिगतालो निळ्या तळ्यान. इश्टागत दोगांयची इतली वाडली, वाडून घट्ट जाली. देखले तांणी दोन शेड्डे इश्टागतीन उडयो मारतना. हातान हात घालून दोगूय रंग बदलीत नाचतना. बेब्याक हुंदराक पळोवन एकठांय दोगूय शेड्डे पुराय गोंदळ्ळे. आसुनूय दोगांयची रचणूक वेगळी. कशें काय हे एकमेकाक भुल्ले? इश्टागत अशी शेड्ड्यांची पळोवन हुंदीर बेबो लागले येवचूंक. हाचे वरीच आमी पुता दोगांय कित्याक वच्चे न्ही भोवूंक? हांचे वरी कित्याक बाबा दोगूय कित्याक वच्चे न्ही भोवूंक? हुंदरान नेटान सांगलें बेब्याक, तें रे बेब्या म्हजेर पावलें. राजमहाल कशें बीळ म्हजें दाखयता हांव तुका सगळें. बेब्यान झेतान सांगलें हुंदराक बांदून शेपडी ताच्या पांयांक. म्हणपाक लागलो तळें दाखयता मातूय दुखय नासतना आंगाक. हुंदरान आपली बारीक शेपडी पांयांक बेब्याच्या आवळून बांदली. मोगान एकामेकाक वेंगायले दोगांयनी. एकूच जाली दोगांयची सावळी. इतल्यान खट्ट आवाज जालो. भयान बेबो हुंदीर कुळकुळ्ळो. येवजी नासतना पळय नासतना बेबो उठून तळ्यान रिगलो. बेब्या सांगातान हुंदीर आपशीच उदकान आकांतान लागलो घुसमटूंक. बेबो थारलो पुराय असहाय्य. काचाबूल हुंदराक लागलो ओडूंक. खूब वेळान मागीर बेब्यान भियेतूच हुंदरार मारली नजर. हुंदीर मरून वडत येतालो. पळोवन ताका जालें दुख्ख खूब. येवजीत बेबो हुंदराक घेवन तळ्या देडेर येवन बसलो. मळबार उपाशी घोण भोंवताली. तिणी जुस्त हुंदराक पळयलो. वगडाय नासतना एकूय खीण घोणीन हुंदराक मारली चोपय. उडत वतना बेब्याक होलमलें. सोपली म्हूण आपली जीण. बेब्या हुंदराची रचणूक वेगळी. वेगळें तांचें खावप रावप. आकांत वेळार असली इश्टागत अनर्था बगर आनी कितें जावप? इश्टागत कोणाची करतलो जाल्यार तोलून मापून करूंक जाय. सुखा प्रसंगार दुखा प्रसंगार एकमेकांक जावंक जाय सहाय्य. देव बरें करूं. फुडल्या सुवातेर
हांव आमंत्रीत करता भोवमानेस्त नयना आडारकार हांच्या लागीं की तांणी कविता प्रस्तूत करची. म्हज्या भुरगेपणांत वास्को शारांत म्हाका एक नितळ मनाचो इश्ट भेटलो. तो इश्ट प्रकाश बाब. त्या इश्टाक ही ताच्याच मनाची ताचें मन कशें आशिल्लें हाचे विशीं सांगपी ताचीच कविता हांव आर्गां म्हणून ओंपतां. मन ब्रह्मांड. मन ब्रह्मांड उंचाय. मन ब्रह्मांड उंचाय. मन ब्रह्मांड खोलाय. मन ब्रह्मांड खोलाय. मन अनंत अमाप. मन अनंत अमाप. मन चैतन्य निळाय. मन चैतन्य निळाय. मन प्रार्थनेचें घर. तातूंत तल्लीन देव. मन प्रार्थनेचें घर. तातूंत तल्लीन देव. परब्रह्माची करणी जो नियंतो एकमेव. परब्रह्माची करणी जो नियंतो एकमेव. उत्क्रांत उत्थाना धागे विंटा वस्त्र जिणेचें. उत्क्रांत उत्थाना धागे विंटा वस्त्र जिणेचें. प्राक्तनाचें भांडवल हें जिणे वैभव नवलायेचें. प्राक्तनाचें भांडवल हें जिणे वैभव नवलायेचें. सैमसृष्ट चराचर जिवे. सैमसृष्ट चराचर जिवे ही ताचीच घास आसाय. सैमसृष्ट चराचर जिवे ही ताचीच घास आसाय. आपुणूच आपल्याचो आसता खरो गवाय. आपुणूच आपल्याचो आसता खरो गवाय. खीण खीण योग ब्रह्म. खीण खीण योग ब्रह्म जाल्या कूड उत्तेजीत. आतां उणें कांयच ना. आतां उणें कांयच ना हांव म्हाकाच भोगीत. आतां उणें कांयच ना हांव म्हाकाच भोगीत. देव बरें करूं.